मायनिंग वाठारांतल्या पंचायतींनी तांच्या वाठारात विकास कामांचे प्रस्ताव दिवचे म्हूण मायन्स अँड जिओलॉजी डिपार्टमेंटान खबरापत्रांनी जायरात दिल्या. मिनेरा कडच्यान आयिल्लो 170 कोटी परस मायज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड मायनिंग अफेक्टेड वाठारांत खर्च करपाचे आतां खण खात्यान थारायला. 93 कोटी 84 लाख उत्तर गोंयांत, जाल्यार 86 कोटी 49 लाख दक्षिण गोंयांतल्यान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांत आयल्यात. प्रकल्पांचो प्रस्ताव दितनाच पंचायतींनी तांच्या वाठारात डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांची म्हायती दिवची. ग्रामसभा घेवन मायनिंग वाठारांतल्या लोकां खातीर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टा विशीं चर्चा करची म्हूण खण खात्यान पंचायतींक सांगलां. पर्यावरण आनी जीवसृश्टीचे सांबाळा बरोबरच पिवपाचे उदकाची वेवस्था करपा सारकेले प्रकल्प सरकार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान चालीक लावंक शकता. मायनिंग बाधित लोकां खातीर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो बेगिनात बेगीन विलो लावचो म्हूण गोवा फावंडेशन हायकोर्टात गेल्ले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.